नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 28 डीवायएसपी मदीं पदां खातीरचे नोकर भरतेक उणो प्रतिसाद। शारिरीक चाचणेंत फकत 11 उमेदवार पात्र, एकूय बायल उमेदवार ना। आतां परतून जातली लेखी परीक्षा। भाजपा प्रवेशा खातीर काँग्रेसीची बी लायन आपल्या संपर्कांत, मंत्री मॉविन गुदिनोचो दावो। भाटकारांच्या जाग्यांत आशिल्ली मुणकारांची 300 स्क्वेअर मीटर मेरेन घरां करतले कायदेशीर। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। महालेखा परीक्षकाचे प्रमाणपत्र केंद्राक सादर करूंक नाशिल्ल्यान गोंयाक आंतरराज्य जीएसटीचो लाभ चुकलो। मुख्यमंत्र्यान दिवचे स्पश्टीकरण। आमदार कार्लोस फरेराची मागणी। गोंय मुक्ती दिसा गोंयकारांक राजभवन उक्ते। सकाळी 9 ते दनपारचे 1 मेरेन परवानगी आशिल्ले राजभवनांतले वाठार, वस्तू, भोंवतणचो सोबीत सैम गोंयकारांक अणभवपाक मेळटलो। भारताच्या बायल क्रिकेट पंगडान एकोड्या टेस्ट मॅचीन इंग्लंडाक 347 धांवड्यांनी हारयत इतिहास रचलो। आता खबरो विस्तारांत। गोंय लोकसेवा आयोगा वरवीं जावपी पुलीस उप अधीक्षकांचे थेट भरती प्रक्रियेंतल्या शारिरीक चाचणेंत फकत 11 उमेदवार पात्र थारल्यात। आयोगान 28 पुलीस उप अधीक्षक पदां खातीर ही भरती प्रक्रिया केल्ली। सगल्यो चाचण्यो करत आतां शारिरीक चाचणेंत जे 11 जाण पास जाल्यात तातूंत बायल मनीस एकलीय ना। पळोवयात हो स्पेशल रिपोर्ट। जीपीएससी म्हळ्यारूच गोंय लोकसेवा आयोगान 28 पुलीस उप अधीक्षक डीवायएसपी पदां खातीर थेट नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केल्या। ह्या 28 पदां खातीरच्यो सगळ्यो चाचण्यो जाले उपरांत 62 उमेदवार शारिरीक चाचणेच्या टप्प्या मेरेन पाविल्ले। मात हे 62तले शारिरीक चाचणेक फकत 11 जाणूच पास जाल्यात आनी हे 11 जाणांत एकूय बायल उमेदवार ना। पुलीस उप अधीक्षकाच्या 28 पदां खातीर जायरात दिले उपरांत 2468 जाणांनी ह्या पदां खातीर अर्ज केल्ले। तांच्यो फुडल्यो चाचण्यो जाल्ल्यो त्यो अश्यो। अर्ज केल्ले 2468, पात्र ताल्ले फकत। गोंय लोकसेवा आयोगा वरवीं पुलीस उप अधीक्षक पदा खातीरची थेट भरती प्रक्रिया पोरू ऑगस्टासान सुरू। 28 पदां खातीर 2468 जाणांनी केल्ले अर्ज। हातूंतले कांय अर्ज पात्रताय निकशाचेर भायर पडले। 2350 उमेदवारांनी पयले पावंड्यावेली कंप्युटर बेस्ड म्हणजे सीबीआयटी एग्जाम दिली। 2350तले फकत 93 उमेदवार सीबीआयटी एग्जामीत पास जाले। हे 93 जाणांनी उपरांत दुसऱ्या पावंड्यावेली सीबीआयटी एग्जाम दिली। दुसऱ्या पावंड्यावेल्या सीबीआयटी एग्जामीत 93तले फकत 62 उमेदवार पास जाले। उपरांत हे 62 जाणांची निवड शारिरीक चाचणे खातीर जाली। 12 डिसेंबराक जाल्ले ह्या शारिरीक चाचणेत 62 जाणांतले फकत 11 उमेदवार पात्र थारल्यात। वट्ट 25 वर्सां उपरांत सरकारान हे 28 पदां खातीर थेट भरती प्रक्रिया आयोजीत केल्ली। शारिरीक चाचणे खातीर जे 11 उमेदवार पात्र थारल्यात तांची आतां परतून एक लेखी परीक्षा जातली। ह्या 11 जाणांत 4 सर्वसामान्य, 6 ओबीसी आनी एका एसटी उमेदवाराचो आस्पाव आसा। आता हे 11 जाणांतले कितले जाण फुडली लेखी परीक्षा पास जातात ते पळोवचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। काँग्रेसीची बी लायन भाजपा प्रवेशा खातीर आपल्या संपर्कांत आशिल्ल्याचो दावो मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी केला। एकल्याक भाजपान घेवन आमी समाधानी आसात। आता हेरांच्या प्रवेशाक लागून आमच्यान कोफुसाव नाका। तांकां घेवपाक जाय जाल्यार छाननी करून तशेंच भाजपा नेत्यांची मतां विचारांत घेवन तांचो पक्ष प्रवेश करतले अशें मॉविनाचें म्हणणें। Many people are in touch with me, you're right. there is a B line. But as I said, म्हाका सगळ्यांकूच घेवन हिंगा म्हणजे कन्फ्युजन केल्लें नाका, आमचे भितर कन्फ्यूज जावंक केल्लें। एक आमी घेयला, आमी हॅप्पी आहा आनी हेरां
सारखे स्क्रुटिनी करून सगळ्यांची परवानगी घेऊनच हांव तें डिसिजन घेतलो एकटो घेवपाना. But there is a B line already. Of course, there is a B line. Everybody wants to join. They have realized, especially after those 3 state election, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, तांकां दिसता काँग्रेसी फ्युचर नाच म्हूण, आनी ताका लागून मागीर हिंगा दुसरेच भाशेन मागीर उलोवपा लागता करता. तुका सांगलां न्हू केव्हा करता ते. भाटकारांच्या जाग्यान आशिल्ली 300 स्क्वेअर मिटर मेरेन घरां मुणकार कायद्या अंतर्गत कायदेशीर करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. जाल्यार शेनवारा सावन प्रलंबीत आशिल्ले मुणकार खटले सोडोवपाक मामलेदाराचें न्यायालय चालू आसतलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. तो पेंडींग ऑफ मुणकारियल एंड टेनन्सी केसीस गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली, म्हटल्यार आयज सुद्दां आमचो मुणकार त्या स्वताच्या घरात जो रावता ताका खबरूच ना एकदां की हे फक्त घर आपल्या नांवार आसा, ही जागा आपल्या नांवार जावंक ना. आनी बऱ्याच जाणांनी कदाचित केसीसूय बी एप्लाय करूंक नासल्यो. हांवें जेन्ना रिव्यू घातलो तेन्ना 2000 केसीस एप्रॉक्सिमेटली ह्यो उत्तर गोंयांत आसा आनी 1500 एप्रॉक्सिमेटली केसीस ह्यो दक्षिण गोंयांत आसा. हांव फक्त मुणकारियल केसीसाचेर पयलीं उलयतां, घरां आसलेलो जागा आनी हाज्या व्यतिरिक्त आनिकूय बी आसतले. आमी सगळ्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां ऑर्डर दिल्या की जाता तितके बेगीन मुणकारियल केसीस आमी डिस्पोज करपाक जाय. आनी मुणकारियल केसीस डिस्पोज करपा खातीर 4 गजाली म्हणजे 4 मुद्द्यांचेर एक घर हे तुमच्या नांवार आसपाक जाय आनी तें घर आमी जशें म्हणटा की 1970च्या पयलीं आसपाक जाय. 1 and 14 खंय तरी हावज ओन बाय टेनंट एक बाकीचो खंयचो तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय. तिसरें लायट किंवा उदक हें तुमच्या नांवार आसपाक जाय. आनी चवथी गजाल जी म्हटलां आमी त्या घराच्या नंबराचेर आसलेलो वोटींग लिस्टान जरी नांव आसत जाल्यार 4 पैकी एक डॉक्युमेंट लावन आमी मुणकारियल म्हणजे आपलें घर गांवांत आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही तुमच्या नांवार जाता मुणकारियल ऑर्डरीच्या नुसार. आनी तेजो सनद दिवपाचो प्रोसेस सुद्दां आमी सुटसुटीत केला. म्हणून म्हणटा आमी मुणकारियल केस पास जाली काय ताची परचेज ऑर्डरी तोच मामलेदार पास करतलो आनी परचेज ऑर्डर जाली काय ताका सनद ही दितलो. ताज्या उपरांत ताजें घर हें रेग्युलरायज करपाची फुडली स्टेप आसा. म्हणून हे 3 म्हयने आमचे सगळे मामलेदार आयज शेनवार पण आयज सगळ्या मामलेदार ऑफिसांनी तांचो स्टाफ मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर अवेलेबल आसा. गोंय सरकारान 2017 सावन महालेखा परीक्षकाचे प्रमाणपत्र केंद्राक सादर करूंक ना. देखून गोंयाक आंतरराज्य जीएसटीचो लाभ मेळना. देखून आयजीएसटीसून येवपी कोटी रुपयांचो सरकाराचो महसूल बुडला. सरकाराच्या बेजबाबदारीक लागून सरकाराच्या तिजोरींत 1000 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला. हो आरोप न्ही, हे खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मान्य केला. हाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेरान म्हणला. The shocking part is IGST आमचे कोटयेन आसात ते आमचे IGST from 2017 Goa has not got it. And what does she say? Why Goa has not given? She has singled out Goa as the first instance in the Rajya Sabha to say that the Goa government has not submitted AG certificate. AG certificate म्हणले Accountant General certificate. The moment Accountant General certificate comes, it is scrutinized, the funds will be released. She has said from 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, and even now. AG certificate not received as yet for some states. For instance, Goa 2017-18, 18-19, 19-20, AG certificate has not been received, Goa. And again Goa for 21-22 and 22-23, the quarter 1. So no AG certificate has come. In fact, for 22-23, except for Karnataka, no state has given the AG certificate to us as yet. But now that the finance minister has spoken in the Rajya Sabha, if the government is aware, let the government come out bare with the facts and let the government, including Chief Minister, make a statement that he is aware of it or not aware of it.
If he is not aware, what action he is taking against those officers who are responsible for this? गोंय मुक्ती दिसा म्हळ्यार 19 डिसेंबराक गोंयकारांक राजभवन पळोवपाक मेळटले. येता त्या मंगळारा सकाळी 9 ते दनपारचे 1 मेरेन परवानगी आशिल्ले राजभवनांतले वाठार वस्तू भोंवतणचो सोबीत सैम गोंयकारांक अणभवपाक मेळटलो. गोंय मुक्ती दिसा म्हळ्यार 19 डिसेंबर 2023 दिसा सकाळी 9 ते दनपारा 1 मेरेन राजभवन सामान्य लोकां खातीर उक्ते आसतले. राजभवन आनी भोंवतणचो परवानगी आशिल्लो राजभवनांतलो वाठार वस्तू सैम पळोवंक मेळटलो. राजभवन पळोवपाची इत्सा आशिल्ल्या लोकांनी 18 डिसेंबर 2023 दिसा सांजवेळा 6 वरां मेरेन राजभवनाचे मुखेल गेटीचेर आपलो तपशील नोंद करचो. तशेंच 19 डिसेंबर 2023 दिसा राजभवन पळोवपाक वचपी बॉसाक सुरक्षा कारणांक लागून फोटो आयडी आनी आधार कार्ड व्हरप गरजेचें आशिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. भारताच्या बायल क्रिकेट पंगडान एकोड्या टेस्ट मॅचीन इंग्लंडाक 347 धांवड्यांनी हारयत इतिहास रचलो. भारतीय पंगडान घरच्या खेळा मैदानाचेर पयलीच टेस्टीन इंग्लंडाक हारयले. इंग्लंडा आड भारताची तिसरी जैत जावन आसा. ह्या नादी 2006 वर्सा टॉटन आनी 2014 वर्सा भारतान इंग्लंडा आड जैत मेळयिल्ले. गोंयाक 4 बसपोर्ट मेळटले. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन म्हायती दिल्या. गोंयान बसपोर्ट जावचे हाचे खातीर पयलींच्यान यत्न जाताले, पूण केंद्रा कडल्यान फावो तो प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते जावपाक शकले नात. आतां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे वांगडा उलोवप करून गोंया खातीर पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशे शारांत बसपोर्ट जावचे म्हूण मागणी केल्या. तशेंच केंद्रीय मंत्र्यान हे खातीर हयकार दिल्ल्याचे मंत्री मोविन गुदिनोन सांगले. आणि आज बाब नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान सगळे ऑफिशियल्स येयल्या बरें जातलें. आमी एकदांच ते सॉर्ट आउट करया बसपोर्टाचें. तेणें सांगला येस म्हाकाय जाता तितलें बेगीन करपा जाय. कितें तरी आमी एक टेक्निकल डिफिकल्टी येयला आमी सांगला, बट वी वील सी सम वे आउट एंड वी वील सी दॅट इट इज डन अशें तेणें म्हाका आश्वासन व्हेरी क्लियरली दिलां. आपूण करतलोच म्हूण. आनी एकदां तो सांगल्यार करता म्हणल्यार तो 100% करता. सो म्हाका खात्री आसा बसपोर्टूय आमचो जातलो. आनी हांवें ताका सांगलां म्हाका प्रायोरिटीचे तोडी एक वास्को दी, एक पणजे दी, एक मारगांव दी आनी एक म्हापसा दी. आनी 2 मागीर हांव सांगता. हे 4 पयले मुखेल आहा ते इमिडिएटली म्हाका दी म्हूण. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन दॅट वॉज ऑलरेडी प्रोपोज्ड लॉंग बॅक. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वीच यू सी दे आर कमिंग अप नाव वे प्रोपोज्ड ड्युरिंग मच अर्लियर बाय मी. Successive government only when Kamal Nath was the National Highway Minister he had okayed it. Then when Mr. Joshi came त्याने कॅन्सल केले. परत परिकर येयला तेन्ना रिवायव केले आनी परत हांवें आनी जोरान रिवायव केला. आनी आज बाब नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान फाउंडेशन स्टोन एज यू नो फॉर दोज 2 आयकॉनिक टावर्स which is going to be the biggest thing like Eiffel Tower. Means altogether different things are going to happen in Goa. End of 5 years you will see wow is this Goa अशें जातलें. हे दृश्टीन सरकार काम करता. सारमानसचो फेरी धक्को धोकादायक स्थितीन आसा. ताका लागून सारमानस पिळगांव ते आमोणा न्हंये कुशीक नवीन रस्तो बांदपाचो प्रस्ताव सरकारा कडेन मांडटलो अशें मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हांणी सांगलें. शेनवारा सरमानस पिळगांव ते आमोणा वाठाराची आमदार आनी पंच वांगड्यांनी पळोवणी केली. मी आता ज्या पॉयंटाचेर उबे आसा पळय हो दोनूय गांव जोडणारो हो पॉयंट म्हणजे सारमानशे वरसून आमी आतां पिळगांवसून जर येतालो जाल्यार हो रस्तो आहा. हो बांद आसा. हो बांद तुमी पळोवंक शकता. ह्या बांदा वरसून डायरेक्ट जर रस्तो हांगा एप्रोच रोड हांगा हाडलो जाल्यार आमी आमोण्याच्या ह्या न्हंयच्या फाट्याचेर पावले. आनी हो जो फाटो दिसता ह्या फक्त फाट्याक आमकां फक्त ब्रीज बांदचें पडटलें.
जेणे करून आमी हांगासून डायरेक्ट आमोण्या ह्या भागात पावतले. आमोण्या पावल्या नंतर जो रस्तो आसा एक्झिस्टींग रोड आहा तो 6 मिटराचो एक्झिस्टींग रोड आहा तो रोड आमी तर मातसो एक्सटेंड केलो, वाडयलो, ताका हायट दिली आनी हें जर काम जालें जाल्यार ब्रिज हो जर जालो न्हू जाल्यार कनेक्टिविटी एकदम इजी जाली. हो रस्तो जो आहा पिळगांवचो हो बांद जो आहा त्या बांदांक रस्तो करचो पडटलो आमकां, ब्रिज करचें पडटलें आनी फुडलो कनेक्टींग रोड आसा हो इतलो भाग जर जालो आनी म्हाका दिसता खूब सोयिस्कर असो हो प्रपोजल आहा तेन्ना हो सरकारा कडेन हांव दवरतलो आनी बेगींतल्या बेगीन हे जर काम हांव सुरवात करतलें. त्या वेळेस खंयच्या आयजसून येतलो गाड्याचो आतां जी आमचो सेजा गोवा वेदांता जी कंपनीचो गेट आहा त्या थंयसून तो भायर सरतलो, भितर येतलो. तो पॉयंट हांगासून ह्या जाग्यार वचून सादारण 1 किलोमिटराचेर आसतलो आनी हो 1 किलोमिटर हे जर कनेक्ट जालें भायल्या शेत आनी ते आमी आमोण्या गांवांक बायपास जर केलो जाल्यार आमी डायरेक्ट ब्रिजार पावूंक शकतले. तो कितके असो मिटरचो ब्रिज लागू शकता तो हो हार्डली 2 किलोमिटर आसतलो सगळें ब्रिज ना. ब्रिज जो आहा पळय हो आतां हो फाटो पळयता आमी न्हू तो चडांत चड 100 मिटर रुंदीचो फाटो आहा. ह्या फाट्याचेरूच आमकां ब्रिज बांदचें पडटलें. बाकी जो आहा तो कनेक्टींग रोड आहा, कनेक्टींग बांद जे आसा तेवटेसून रोड एक्झिस्टींग आसा त्या रोडाक आमकां खंय तरी रुंदीकरण करचें पडटलें, मातशें हायट दिवची पडटली. अशा तरेचे म्हणजे ब्रिज येयले काय मातशी हायट येतली. हायट येयल्या उपरांत तो तितलो रोडूय मातसो पोज करचो पडटलो. हें काम करचें पडटलें आनी हेवटेसून जशें हायट दिवची पडटली ब्रिजाक तशेंच ह्या बांदांक सुद्दां हायट दिवन भराव घालून हें बांद रोडाचें रुपांतर हाडचें पडटलें. हणजूण वागातोर दर्यादेगेर बेकायदेशीर फोग लायिल्ल्यान सुक्या तणाक उजो पेटलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हणजूण वागातोर दर्यादेगेर आशिल्ल्या एका हॉटेलांत व्हडलो इव्हेंट सुरू आशिल्ल्यान तांच्यांनी फोग लायिल्लो जाल्यार सगळ्या इव्हेंटाक ते फोग लायतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून थळाव्यांच्या मनांत सध्या भंय निर्माण जाला, कारण कांय म्हयन्यां पयलीं अशीच एक घडणूक घडिल्ली. देखून प्रशासनान बेगोबेग पावलां उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटीं एक न्यूज चॅनलान रिपोर्ट केल्लो हिंगा फायरवर्क्स जाता म्हणून वागातोर बिचार आनी एक हॉटेल आसा डब्ल्यू म्हणून ते एवरी इव्हेंटाक हिंगा बिचार फायरवर्क्स करता आनी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट एंड व्हेरी रिस्की फॉर द पीपल दोज हू आर कमिंग, इवन द ट्युरिस्ट एंड द लोकल्स. तर ऑलरेडी रिपोर्ट करून आसतना पासून हांवें रिक्वेस्ट केल्ले ऑथॉरिटीक टू कम एंड डू पेट्रोलिंग एंड टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दोज हू आर बस्टिंग फायर क्रॅकर्स ऑन वागातोर बीच. आयज जालें कितें, हांव वॉकाक गेल्लो तर हांवें थिंगा पयलें जेन्ना फायरवर्क्स तेंच्यांनी लायलेले आसलेले तेन्ना हांवें 112 कॉल केले. 112 कॉल करता म्हणून विदीन फ्यू मिनिट्स तेंच्यांनी फायरवर्क्स लायलो थिंगा आनी सेम स्टोरी जाल्ली तेन्ना इव्हेंटूय आसलेलो डब्ल्यून. तर आनी खूब विंडी जाल्लेले, खूब वारें मारताले. तर हांवें पळयलां तर वाऱ्या वांगडा एक फायरवर्क्स तेंचे प्रॉपर्टीन येवन खूब उजो पेटलो थिंगा आनी 1-2 फायरवर्क्स न्हू बिचारूय येयलोलो. व्हेरी नायफ सीन. इट वॉज अबाउट टू हिट वन कपल. इट इज व्हेरी रिस्की. हांवें फाटींच ऑथॉरिटीक म्हणलेलें टू कम टेक एक्शन एंड डू पेट्रोलिंग एवरी डे बिकॉज एवरी इव्हेंटाक अशें तर घडत जायत जाल्यार आनी इफ एनी ट्युरिस्ट ऑर द लोकल इज बींग हर्ट वीथ दीस फायर क्रॅकर्स इट वील बी रिस्की यू नो. सो हांव मागता ऑथॉरिटीक परतून की तुमी हिंगा येवन पेट्रोलिंग करचें आनी एक्शन घेवचें. सो दीस थिंग शूड स्टॉप. दीस फायर क्रॅकर्स बस्टिंग ऑफ फायर क्रॅकर्स शूड स्टॉप इमिजिएटली. पोरसकडे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर एका ट्रकान डिवायडराक नेटान धपको दिलो. सुचोवणी फलक आनी लायट नाशिल्ल्यान हो अपघात घडला. कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. सरकारान हाची दखल घेवन सुचोवणी तक्ते लावचे अशी थळाव्यांची मागणी. पेडणे म्हालांतलो राष्ट्रीय महामार्ग 66 महाखाजन धारगळ ते पत्रादेवी मेरेनचो रस्तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत आसा. ह्या रस्त्याचे काम भाजप सरकारचो आवडतो कंत्राटदार MVR ह्या कंपनीक दिल्ले आसा आणि ही कंपनी आपणाक जाय तशा तरेन रस्तो करता. आयज मेरेन थळाव्या नागरीक, थळावे आमदार, थळावी पंचायत
कोणाकूच विश्वासात न घेता राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरान सुरू केल्ले आसा. राष्ट्रीय महामार्ग काम करत असताना ज्या तरेन पयली गावागावांक जोडणारे सर्व्हिस रस्ते आवश्यक असले ते रस्ते करपाक हांचे कडेन वेळूच ना. जी जागा संपादीत केल्ली त्या जागेन राष्ट्रीय महामार्ग तयार जाता आणि आता गावाक जोडपी सर्व्हिस रस्त्या खातीर जागोच उपलब्ध ना अशी स्थिती आहा. आणि अत्यंत जी धोकादायक वळणां आसात त्या वळणांचेर कसल्याच तरेचे दिशादर्शक फलक ना, लायट ना रात्रीच्या वेळार. रस्तो खंयच्यान खंय वयता हो दाखोवपी फलक नसल्या कारणान रातीच्या वेळार पोरासकड्या न्हयबाग ह्या वाठारांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. पार्टीचे काम फुडें व्हरून येता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर नेटान तयारीक लागात असो सल्लो काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक दिला. शुक्रारा राती दिवचल गट काँग्रेसीची एक म्हत्वाची बसका जाली. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष MK शेख आनी प्रदेश सरचिटणीस विजय बिके हांच्या मार्गदर्शना खाला ही बसका जाली. बिचोली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची बसका जावन आसा. अश्यो बसका आमी गोंयभर सुरू केल्ल्यो आसात. आनीक आमी दक्षिणेच्यान सुरू करून आतां उत्तरेक आमी आयल्यात आनी हांगा वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वचून आमचे जे ब्लॉक कमिटीज आसा तांचे विचार आमी आयकून घेतात आनी तांकां पार्टीचें काम कशें फुडें व्हरप हाजे विशीं आमी तांकां मार्गदर्शन करतात. की प्रत्येक आमचो जो शेड्यूल जो आमी प्रोग्राम आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट आनी आमचे इन्चार्ज आसले टागोर आनी आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट शेख साहेब तेंच्यांनी एक प्लॅन केला आनी प्लॅना प्रमाणे आमी वयता प्रत्येक हेका आनी ज्या ब्लॉकांनी खंय तरी आमकां कमीपणा हे जाता ते आमी तांकां सांगतात आनी थंयसर काम करपाक जाता. कारण आतां एक 3 ते 4 म्हयने इलेक्शन येवपाचें आसा आनी इलेक्शन म्हटल्या बरोबर आमची जोरान तयारी कार्यकर्ते जाल्या. परत खुबशे लोक आमकां सांगतात की काँग्रेस पार्टी आमी काँग्रेस पार्टी कडेन आसा म्हणून. त्या खातीर लोकांनी जे आमचे कार्यकर्ते आहा मेंबर्स आहा आनी जे ब्लॉक आमचे ऑलरेडी एक्जिस्टींग आसा ते बूथ मेरेन पावतले आनी बुथा मेरेन काम चालू आसा. आमचे कार्यकर्ते आमच्या कडेन आहा. कार्यकर्ते खंय वचोंक ना आनी त्या शिवाय एडिशनल जे सरकारान ह्या जे सगळे गोंयभर जे म्हारगाई देशभर जे हे तांडव चयला पळय आनी खुबशे इश्यूज आसा ते लोक येवन आमकां सांगतात की ह्या फावटी काँग्रेस दोनूय सीट जे काँग्रेसचे येवपाक जाय म्हणून आनी नॉर्थचो सीट आमी भरघोस मतांनी घेतले. दिवचल सांखळे रस्त्या वयल्या जाटये कॉलेजी कडेन बसपी नुस्तें विक्रेत्यां आड कारवाय करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. रस्त्या वयल्या विक्रेत्यां आड कारवाय करची अशें निवेदन कारापूर पंचायतीन पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक भेटयलां. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी दिवचल सांखळे रस्त्याचेर वाटादेव हांगासर नुस्तेकारांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. वाटादेव सरवणच्या जाटये कॉलेजी कडेन तर ही समस्या गंभीर जाल्या. कॉलेजी कडेन रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपी विक्रेत्यांक लागून येरादारी आडमेळी जाता. दुसरे वटेन नुस्तेकार पिड्यार नुस्तें आनी घाण उदक रस्त्याचेर उडयतात. देखून कॉलेजी कडेन घाण निर्माण जाता. ताचो प्रवाशां वांगडा कॉलेजींतल्या शिक्षकां सयत विद्यार्थ्यांक त्रास जाता. सांखळे बिचोले हायवे मेन करून सरवण ते बिचोले इंडस्ट्री पर्यंत जे फीश वेंडर्स फ्रुट्स वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स बसता तांकां कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आतां पर्यंत 7-8 नोटिश्यो सर्व जाल्ल्यो आसा ह्या 1 वर्सान कितें. आनी ह्यो नोटिश्यो सर्व करता आसतना हांव आमची जी स्टाफ MTS जे आसा तांकां हांवें पेट्रोलिंगाकूय सांगलेलें कितें. आनी सेकंड ह्याच पद्दतीन हांवें डेप्युटी कलेक्टर PWD रोड्स जांकां हायवे लागता परत PI ट्रॅफिक सेल आनी स्टेशन PI हांकां हांवें लेटरां केल्ली कितें. आनी जशी लेटरां केली आनी पेट्रोलिंग केलें काय ते 15 ते 1 म्हयनो ते खंयच दिसना परत येवन ते आसा तशें आपल्या जाग्यार बसता. आनी मेन करून जे जाटये कॉलेज आसा स्पीड ब्रेकर फीश वेंडरांचो तो एक जंक्शन जाल्लो आसा कितें. म्हाका पयर आमचे जाटये कॉलेजचे प्रिंसिपल
प्रिन्सिपलांचो कॉल येयल्लो. तेंचे फोन येतात. हांवें लेटरां सगल्यांक सर्व केल्ली आसा. तितून चार कोण तरी वेंडर्स गावल्या. तेंचे मोबायल नंबरूय घेतले आनी तांकां लास्ट फायनल इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा स्टाफा थ्रू की हांगा बाबा विथ इमिडिएट एफेक्ट तुमी उठचे म्हणून. आनी कंटिन्यू काय सरपंच किंवा MLA काय थंय पेट्रोलिंग काय करूं शकना. प्रत्येक आतां डिपार्टमेंट आसा. हायवे हो पडटा PWD रोड्स, त्याच बरोबर PI स्टेशनाकूय कळयल्लें आसा. त्या प्रमाणे ट्रॅफिक सेल PIकूय लेटर दिल्ले आसा. तेंची ती तितकेच कर्तव्य आसा की तेंच्यांनी ते हें करचें. परत डेप्युटी कलेक्टराकूय दिल्ले आसा. थ्रू तलाठी तेणी पेट्रोलिंग करूं येता. कितें कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वाठादेव हांगासर आशिल्ले झांटे कॉलेजी कडेन सध्या एक गंभीर समस्या उप्रासल्या. ही समस्या म्हळ्यार झांटे कॉलेजी कडेन आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर कांय नुस्तें विकपी नुस्तें विकपाचो वेवसाय करतात. दर दिसा सांजेच्या वेळार कांय नुस्तें विक्रेते ह्या रस्त्याचेर बसून थंय राती उसरां मेरेन नुस्तें विकतात. नुस्तें विकून जाले उपरांत ते नुस्तेकार उरिल्लें नुस्तें आनी नुस्त्याचें घाण उदक थंयच रस्ते कुशीक झांटे कॉलेजीच्या कंपाउंडा कडेन उडयतात. ताका लागून ह्या वाठारांत सद्या नुस्त्याच्यो खाडी पातळ्ळा. ताचो रस्त्यान यो वच करपी प्रवाशा सयत झांटे कॉलेजीत शिकपी भुरगीं आनी शिक्षकांक त्रास सोंसचो पडटा. हे घाणीचो भलायकीचेरूय परिणाम जावंक शकता अशी भिरांत आसा. हे विशीं कारापूर सरवणचे सरपंच दत्तप्रसाद खारखांडे हांकां मेळ्ळे तेन्ना ताणें हे विशीं पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक निवेदन दिवन ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर कारवाय करत अशी मागणी केल्ल्याचें सांगलां. आतां पळोवचें पडटलें झांटे कॉलेजी कडेन बसून येरादारीक आनी विद्यार्थ्यां सयत प्रवाशांक त्रासदायक थारिल्ल्या ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर केन्ना कारवाय जाता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले